जे आता रिक्रुटमेंट स्कॅम कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात तातूंत जे लोक भितर पडल्या जे लोक ज्यांची लोकांची नावां भायर सरल्या आनी तांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा कोण पार्टनर कोण स्लिपींग पार्टनर कोण ऑफिस बेरर कोण महिला मोर्चा कोण युवा मोर्चा कोण म्युनिसिपालिटीचो कॅन्डिडेट हे सगळे लोक आता एक्स्टॉर्शनाक लागल्या पैसे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक आता लोकां कडच्यान पैसे घेतले म्हणून ते कितें तांचे पैसे गेले म्हणून म्हाका दुखना जो पैसे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला तांचें कितें तुम्ही म्हणटा हाका अरेस्ट केलो ताका अरेस्ट केलो सगळें रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो जाय सेक्रेटरिएटान नोकऱ्यो लागल्या त्या लोकांक लायकी आहा तांच्यांनी पयशांनी विकते घेतले आनी पयशे घेवपी कोण तुमचेच ऑफिस बेरर तुमचेच कोण तरी रिलेटेड व्हडले व्हडले बीजेपीचे लिडरा कडेन रिलेशन आशिल्ले लोक हे सो हातून एकूच जाता सादो सारांश भितर एक करूं येता की पार्टी भितर डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून ही खरीच वेगळीच पार्टी पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा बीजेपी गोंयांत राज्य करपाचो हक्क म्हणटा तो गेला हें एकूच सांगयता कित्याक हांचो खंयच्यान नाल्यार खंय मेन कनेक्शन हांचेंच आहा हें सगळें स्कॅमांनी हें जर सगळें उलोवंक गेलें जाल्यार आमी तांकां ओगीच भाव दितले आमकां भाव दिवन फायदो ना पूण गोंयकारां भितर म्हाका दिसता एक युनॅनिमस ओपिनियन जाल्लें आहा म्हळ्यार सगळ्यांचो विचार एक जाल्लो आहा की बीजेपीक आनी राज्य करपाचो हक्क गोंयांत ना